विरेश बोरकर लायनीचेर आसा. विल कम बॅक टू दीस. सो सध्या प्रणय शिरगांवकर फिल्डर आसा आणि तेचे बरोबर आसा विरेश बोरकर. प्रणय, तुका आयकपाक येता? हय सर. ओके. सो विरेश बोरकर सध्या आसा. सो विरेश, कितें चल्लां, कशें चल्लां सध्या? आमी यू हॅव बीन टू बोथ ऑफ युअर झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आमी सांताक्रुजूय भोंवले तेन्ना, सेंट लॉरेन्सूय भोंवले तेन्ना उमेद दिसताली आरजीपी मदीं. ती उमेद मतांनी किंवा मतदानान दिसता काय ना? पळय, आयज तेन्ना खूब बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा जेन्ना आमी वोटरां कडेन मेळटा आनी वोटर प्रत्येक वेळा सांगता की ह्या बीजेपी घरा पोचोवपाक जाय, ह्या बीजेपी जी मस्तीपणां केल्ली आसा ही जाग्यार हाडपाक जाय आनी ताका लागून आमी ह्या बीजेपी विरोधात जो मत आसा ते आमचे घालतले. आमकां जेन्ना दोनी आमच्या मतदारसंघ सांताक्रूज मतदारसंघ जावं सेंट लॉरेन्स मतदारसंघ जेन्ना जेन्ना लोक जावन आपूण जावन उमेदीन सांगता, तुमी पळयलां आसतलें की उमेदीन सांगता की आरजीक मत मारचें, आरजी इज द डिफरन्स करपाक लागून पार्टी आसा, एक चेंज करपाक लागून पार्टी आसा आनी जे काम आमचे पयल्ले आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचें काम पयल्लें आसा. आयज म्हाका दिसता की हीच देणगी आमकां मेळटा आनी कितलेशे जाण आपूण जावन फोन मारता आमकां. हांव कंटिन्युअसली सकाळच्यान म्हाका फोन कॉल्स मेसेजीस येत आसा. लोक सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी मत मारलेलें आसा, आरजीचो हो तुमचो आवाज आसा तो असोच दवरा आनी फुडें व्हरा. आमचे चडशे बुथांचेर आमकां बरे रिस्पॉन्स गावल्लो आसा. आतां पळोवपाक जाय जे रिस्पॉन्स तो टर्न जावन जिखोवपाक जाय. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आमी आमचें जें काम आसा हें पूर्णपणान केल्लें आसा आनी तेजी देणगी म्हाका दिसता 22 तारखेक आमकां सगळ्यांक कळटली. आता म्हणसर जर रिकॉर्ड पळयलो तेन्ना सेंट लॉरेन्स मतदारसंघात 31.27% वोट जाल्ले आसा, 5441. सो आनी 70च्या मानान पळयत जाल्यार कमी जाला आनी वेळी बाणावलेच्या मानान पळयत जाल्यार चड जाला, अशें जालें. सो हाजेर तुका कितें दिसता? आर यू हॅपी विथ दीस वोटींग पर्सेंटेज नाव? पळय कशें जालां, हो बीजेपी सरकार आसा पळय तो लोकांक वोटींगेक वचपाक नाका म्हणून तेंच्यांनी एक षडयंत्र केल्लो आसा. तो हांव एलेज करता. कित्याक लागून? कित्याक एक सर्क्युलर तेंच्यांनी आउट केल्लो की पब्लीक हॉलिडे दिल्या म्हणून. पण पब्लीक कसली हॉलिडे? जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टर जे आसा ते सगळ्या प्रत्येक प्रायव्हेट सेक्टरान आयज तांकां कामाक आपयल्ली आसा. आयज कोणूच घरा ना, तांकां घरा बसून वोटींगेक वचपाच्यो वोटींगेक लायनी लागलेल्यो, सकाळच्यो लायनी लागल्यो. थोडे जाण बेग्यान वोट करून वयतले म्हणून आसले पूण तांकां बेग्यान बसून वोट करूंक मेळना कित्याक लायनी लागलेल्यो. सो हें जें आसा हें बीजेपीक जाय की वोटींग कमी जाल्ली आनी तेंचे कोण येता ते वोट मारले आनी वोट मारून वचोन बीजेपीचो कोण कॅन्डिडेट आसा तो जिखलोलो. सो चडशे जाणांक आयज प्रॉब्लेम जाला की लिओ मेळना जावं आनी कितें मेळना. आयज हॉलिडे म्हणटा ती नेमसेक जाल्ली आसा. हो सरकार जो आसा, हो सरकार जो फटींगपणाचो सरकार आसा. आमी पळयता की प्रत्येक जाण म्हाका 2-3 दीस जाले कंटिन्युअसली कॉल येताले. पब्लीक हॉलिडे आसा मात आमकां कामाक आपयला, पब्लीक हॉलिडेज आमकां कामाक आपयला. आमी आरोग रिपोर्ट केला, आमी आरोग सांगले, आरोग म्हणून सर्क्युलर काडला तें तेंची रिस्पॉन्स. आरे दुसऱ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी आसपाक शकता? ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची आसपाक जाय की जो स्टेट इलेक्शन कमिशन जे तेंच्या अंडर येता, ह्या बीजेपी सरकारा अंडर येता, तेंच्यांनी तांकां डायरेक्ट करपाक जाय की ही कंपल्सरी हॉलिडे आनी कोणी अशें करता एक्शन तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातले आनी तेंचे जे लायसन्सीस आसा तो आनी कितें आसा हेजेर कंप्लायन्सीचेर एक्शन घेवन आमी तांकां स्टॉप करतले. सो हें तांकां भियात पडपाक जाल्लें. आयज कोणाकूच भियात पडलेली ना. ते आयज वोटींग जावपाक जायना म्हणून हें तेंच्यांनी केल्लें आसा. म्हणजे जे तरेन तूं सांगता ते तरेन पळयत जाल्यार इज दीस गोईंग टू बी अ फेअर इलेक्शन? कारण हाच्या पयलीं बी तुमी गेले आनी सांगले गाडये खातीर परमिशन मागिल्लें, आमकां परमिशन दिवना, मागीर तुमी इलेक्शन कमिशनान वचून मागीर नंतर प्रेस कॉन्फरन्स केल्ली. पळय कशें आसा, हो बीजेपी सरकार जो आसा हो केन्नाच फेअर इलेक्शन म्हणून जावपाक दिवपाना. कित्याक जेन्ना आमी परमिशनां मागलेली तेन्ना त्या टायमार आमकां परमिशन टायमार मेळोंक ना. आमी जेन्ना बाकीची खुबशी परमिशन मागली ती ग्रांटूच करूंक ना आमकां. आतां तुमी पळयता की जेन्ना 48 आवर्साच्या पयलू जेन्ना सगळे प्रचार स्टॉप करपाक जाय, सो आमी आमचो प्रचार स्टॉप केलो. पण बाकीचो पक्ष बीजेपी प्रामुख्यान जो सत्ताधारी पक्ष आसा बीजेपी, तो बीजेपी आपणाचो प्रचार तो चालूच दवरतालो. पट्टे घालून जावं फ्लॅग घेवन पॅम्पलेटी वांटप हें तेंचें चालूच आसलें. आनी तेंचेर नियंत्रण हाडपाक हांगा फ्लायींग स्क्वॉड बसून ना. प्रत्येक वेळा म्हाका फोन मारचो पडटा, फ्लायींग स्क्वॉडाक आपोवचो पडटा. जेन्ना नॉर्मल कोण मारता त्या टायमार बसून फ्लायींग स्क्वॉड पावना. सो हें जी गजाल आसा हें दिसता. आनी जेन्ना तांकां धरले बसून, जेन्ना धरले तुमी डिसबस जाय म्हणून सांगता, हें एक्शन घेता. जे कोण पॅम्पलेटी वाडटा, जे हांगासले कोण तेंचे कॅन्डिडेट आसा, तेंचे लिडर हे जे हें करता तेंचेर एक्शन जावपाक जाय न्हू. हांगा कितें जाता, तुमी डिसबस जाय, तुमी वचा, हेच्या फुडें कांयच ना. एक बसून तेंच्यांनी जे आमी कंप्लेन आमचे कॉल केल्लो जावं आनी कितें केल्लें, एक बसून तेंच्यांनी कंप्लेन हें करूंक ना. तशेंच जे पयशांचें डिस्ट्रिब्युशन जातालें आमी पळयता की
जो मनी पॉवर जो आसा तो पूर्णपणा ह्या दोन्ही मतदारसंघात यूज जालो. दोन्ही मतदारसंघात तेंच्यांनी आपणाक जाता तितले प्रमाणात ते पयशे वाटले. आयज थंय आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी केल्यो, कितलेशे फोन मारले. त्या टायमार ते येता म्हणटा आनी तितले म्हणल्यार पयशे वाड तेंचोच जो हे आसा बॅकएंड म्हाका तरी दिसता की बॅकएंडान हांकां न्यूज पावता की हांगा आमकां कंप्लेन येयल्ली आसा तुमी थंयच्यान पळोवा म्हणून ते पळयता. सो ही जी आसा जो यंत्रणा तेंची आसा ती टोटल तेंच्यांनी मिस यूज केल्ली आसा आनी त्या यंत्रणाक लागून आयज खंय ना खंय तेंकां जो फ्रंट फुटार ते वचपाक सोदता म्हणल्यार ते यूज करप. गोंयची जनता आयज जाणा की ह्या बीजेपीन कितें केल्लें आसा. ओग्गी आसा बट ओग्गी रावन हांकां कशें जाग्यार बसोवपाक जाय ते सगळे गोंयकारांक खबर आसा. थँक्यू. पण त्याच्या पयलीं वचचे पयलीं तुका एक बातमी सांगता. मनोज परबाची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा वेर इज कॉन्सन्ट्रेटिंग, कोलवाळे हॅज रिकॉर्डेड 33.57% वोटिंग रायट नाव अक्रॉस 23 पोलिंग बूथ्स. मनोजा कडेन उलोवणी विचारला काय ना सकाळच्यान, वॉट इज ही सेईंग, वी आर नॉट एबल टू गेट हिम म्हणून म्हणटा. एटलीस्ट टेल अस मनोज कितें म्हणटा. इज ही हॅपी विथ द थिंग्स दॅट आर हॅपनिंग इन नॉर्थ? पळय कशें आसा सगळे कडेन वोटिंग कमी जाल्ली आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. आमकां जाय की वोटिंग जाता तितले प्रमाणान चड जाल्ली, कित्याक फर्स्ट हाफान चड वोटिंग जाता नॉर्मली आनी सेकंड हाफान मातशी कमी जाता. पण आयज अशें दिसून येयला की लोकांक जी हॉलिडेज मेळूंक ना त्या कारणाक लागून खूब जाण पावोंक ना, कित्याक कामार तेंकां अशें बसून एक्शन घेता म्हणल्यार तुमकां रेजिग्नेशन दिवचें पडटलें आनी मागीर घरा रावचें पडटलें असले बसून गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आनी हे बसून आमी रिपोर्ट केल्ले. म्हाका बसून थोड्या आमच्या सपोर्टरांनी फोन मारलेलो की अशें आमकां सांगलां की तुमी हें केलें नाल्यार तुमकां भायर मारतले. पूण अशी समज गजाल घडटा नाल्यार तितून यंत्रणांनी एक्शन प्लॅन दवरपाक जाल्लो. पयलूच प्रिपरेशन आसपाक जाल्लें. हांगा प्रिपरेशन सारकें ना. आयज कोण तेंचे जे अधिकारी आसा ते अधिकाऱ्यांक पासून सारकें खबर ना. सो ते कोणूच सॅटिस्फाय रितीन म्हटल्यार जे इलेक्शन जे कंडक्ट केल्लें आसा ते सॅटिस्फाय रितीन कंडक्ट करूं ना हें तरी आमकां दिसता. आनी मनोजा कडेन जसो आमी जे उलयताले तेन्ना पासून तो ते सेम सांगताले की जेन्ना आमी वयता तेन्ना लोक जे आसा ते परत परत तेच सांगता की आमचे सपोर्टर येवंक पावना, थोडे जाण पावंक ना. आतां थोड्या जाणांक लीव मारच्यो पडल्यो, थोड्यांनी मारल्यो, थोड्यांक दिल्यो, मात थोड्यांक दिवंकूच ना. थोड्यांक टर्मिनेट करतले, सस्पेंड करतले, रेजिग्नेशन दिवचें पडटलें. ह्यो गोश्टी आयकुच्यो पडल्यो. म्हटल्यार मतदान जे करता तेन्ना इट इज रायट ऑफ एवरी सिटीजन. सो हो रायट पासून आयज आमकां गोंयकारांक मेळना. विरेश बाब, थँक्यू व्हेरी मच. आणि प्रणय सुद्धा थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात GNH.